regarding the BJP should apologize for the drugs abuse remark. किती एक्सेप्ट दिते? पळय तूं म्हाका दिसता आज तांच्या एका इच्छूक उमेदवाराचो एक हांवें न्यूज पळयला सकाळी. तांणी सांगलें की ते प्रोटेस्टर्स जे आसले जे नीट पेपर लिका खातीर प्रोटेस्ट करताले दे लूक लायक ड्रग एब्युजर्स, दे वर ड्रग सप्लायज बीन डन. आनी नशा मुक्ती भारत जे ताणें अभियान चलयलां गोंयांत आनी भारतभर भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळार तांणी सांगलां की हे अंडर दॅट दिस स्टेटमेंट हॅज कम. आतां पयली गजाल म्हणल्यार फाटलीं 10 वर्सां वयर भारतांत सरकार जें आसा तें भारतीय जनता पार्टीचें आसा. गोंयांत लास्ट मोर दॅन अ डेकेड भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. होम मिनिस्ट्री सरकार हांचोच. सो नशा येता पयलीं कसो हो ह्या प्रश्नाचें उत्तर भारतीय जनता पार्टीन दिवपाक जाय. 22,000 कोटीचो एक सिंगल हॉल गुजरात कोर्टार धरिल्लो. याद जाता आसतलें तुमकां, एक वर्स 1.5 वर्स जालां आसतलें. एक 22,000 कोटीचो ड्रग्स जेन्ना गुजरातान येता ज्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, तो जो धाडटा ताका कॉन्फिडन्स आसपाक जाय की बाबा हांव हांगा धाडटा कोण तरी रिसीव करतलो आनी खंय तरी पावतलो म्हणून. हाजेर कांयच जाप ना. अशा कितलेशेच जे ड्रग्स हॉल जाल्या ते गुजरात कोर्टार जाल्या. आज गोवा हॅज बिकम अ ड्रग हब म्हणून हैदराबाद पुलिसांनी सांगलें. लोक सांगता आज परिस्थिती अशी आसा की ड्रग्स जे पयलीं बीच बेल्टा पुरते मर्यादीत आशिल्ले, क्लब्स किंवा डिस्को पुरते मर्यादीत आशिल्ले, ते आज गांवांत पावल्या, शहरांत पावल्या, स्कुलांनी पावल्या. भुरगे आज आमी गांजा ओडटा आसतना दिसता आनी आमी गांवांत प्रयत्न करता की हें बंद जावपाक जाय म्हणून. तेन्ना नशा मुक्त जर भारत जातलो जाल्यार पयलीं BJP मुक्त भारत करचो पडटलो. म्हाका दिसता ज्या मनशान हें उतर वापरलें, इज अ इच्छूक उमेदवार ऑफ भारतीय जनता पार्टी संकेत बार्सेकार, आय थिंक ही शूड क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर हू ही वॉज वर्किंग वीथ एज होम मिनिस्टर ऑल्सो. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्रग्स पावल्या कित्याक, ड्रग्साचो सोर्स कितें, आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो डिपार्टमेंट आसा, होम डिपार्टमेंट आसा किंवा क्रायम ब्रांच जे आसात, वाय हॅव दे फेल्ड टू कर्ब दीस मॅनेज ऑफ ड्रग्स. सो नशा मुक्त भारताचेर जेन्ना उलयता भारतीय जनता पार्टी तेन्ना स्वताचे कॉलर पयलीं चॅक करा, कितले घाण आसा ते, कोण इनवॉल्व आसा ते. आनी म्हाका दिसता आय थिंक दे शूड अपॉयंट मायकल लोबो एज दी कन्व्हिनर फॉर दीस नशा मुक्ती अभियान. कारण इफ यू रिमेंबर करेक्टली मायकल लोबोन सांगिल्लें की आपल्याक एक्झॅक्टली खबर आसा म्हणून कोण इनवॉल्व आसा ते ड्रग्स सप्लाय करपाक, ड्रग्स हांचें आसा ते. सो आय थिंक दे शूड कॉल हिम इमिजिएटली आनी ताका तांणी इनचार्ज करचो की हे जे डिटेल्स आमचे कडेन आसा पळय, जे ताजे कडेन आसा पळय ते तांणी दिवचे म्हणून. सो आय थिंक वन इज कॉलिंग दीज यंगस्टर्स. पयलीं तांणी तांकां टर्मायट म्हणलें, तांकां तांणी वेगवेगळी उपाधी दिल्यो आनी मागीर आतां तांकां म्हणटा दे वर अब्युजर्स ऑफ ड्रग्स. गोंयांत जे प्रोटेस्टर आशिल्ले, दिल्ली जे प्रोटेस्टर आशिल्ले, दे आर ड्रग अब्युजर्स. तांकां आवय बापूय ना, काय तुमी सप्लाय करताले तांकां. सो आय थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ही शूड अपॉलोजायज आनी भारतीय जनता पार्टीन अपॉलॉजी दिवची पडटली. ऑर एल्स टेल अस दॅट यू हॅव नो असोसिएशन विथ हिम, बट दॅट कॅनॉट बिकॉज तो ताज्या बरोबर काम करतलो आनी सेज आपूण उत्सूक आसा म्हणून इलेक्शन लडपा खातीर. तेन्ना अशा प्रकारची विधानां करच्या पयलीं एक यंगस्टर म्हणून ताणें विचार करपाक जाय की जे भुरगे भायर सरिल्ले तांची लढाई पेपर लिका विरोधान आशिल्ली, सरकारा विरोधान आशिल्ली. दे वर आस्किंग फॉर अकाउंटेबिलिटी. दे आर नॉट अब्युजर्स ऑफ अल्कोहॉल or drugs. I'm sure he knows it, and if he doesn't know the source of all this, then I think it is time the BJP government is stand back, and which is going to happen.